लग्न झालं कसं काय झालं हांव कितें करता हांव घरातच काम करता रांदता वाडटा उश्टी करता तेज्या पलीकडे म्हाजे कितेंच ना अशें म्हाका सदांच हांव म्हाज्या मिस्टराक म्हणपाक लागलें महिला मंडळ करता करतात आमकां दिसलें कितें सेल्फ हेल्प ग्रुपय करुया दोनूय घेवया स्किमी कितें आसा त्यो दोनूय ग्रुप करता करता म्हाका न्हू म्हाजी दिशा मेळपाक लागली पयशे आसा थंयसर कोणय पांय घाली पयशे ना थंयसर पांय घालून आमी कशें काम करपाक जाय हें आमी पळोवपाक जाय कामां सगळ्याक आसता टायम कसो मॅनेज करप आनी कशें भायर पडप हें आमी पळोवपाक जाय नमस्कार हांव उर्मिला परब माझे माहेरचे गाव असा तो साखळी आहे विर्डीमध्ये आहे माहेरमध्ये माझं शिक्षण झालं आहे 12वीपर्यंत शिक्षण झालं आहे आणि 12वी नंतर मी लवकरच माझं लग्न झालं कसं काय झालं की म्हणतात ना पाठीमागे बहीण आहे तर मोठीला सोयरी आली तर लग्न बेगीन करावं लागतं तसं माझं झालं आहे आणि ज्यांना लग्न जाऊन येयले त्यांना हांगासर मेणकुऱ्यान येयले त्यांना हांव फक्त आमची फॅमिली आसली आणि फॅमिलीन कशें आसले आमचे 3 जाण देर म्हाजे आनी 2 म्हाजे नंडो म्हणटकूच आमी फॅमिलीन म्हणटकूच म्हाका संवय नासली की सकाळी उठप सगळें काम करप ही म्हाका एक संवय जाली आज तें काम करता करता म्हाका दिसपाक लागलें हांव कितें करता हांव घरातच काम करता रांदता वाडटा उश्टी करता तेज्या पलीकडे म्हाजें कितेंच ना अशें म्हाका सदांच हांव म्हाज्या मिस्टराक म्हणपाक लागलें आनी मेन थींग म्हाजो मिस्टराक सांगतालें हांव करता करता आमकां थोडें शेत आसा त्या शेतान तोय वयता म्हणटकूच म्हाकाय बीन केन्ना केन्ना वयचें पडटालें म्हणटकूच वयता वयता आमचें माऊलीचें देवूळ आसा आमचें हांगासर देवळा कडेन हांव सदांच पांयां पडटालें पाटलो घालतालें हेका लायतालें आनी म्हणटालें माऊली म्हाका केन्ना तरी काम मेळटलें माऊली म्हाका कितें तरी करपाक जाय तुज्या पांया कडेन दी तुज्या पांया कडेन दी अशें हांव सदांच म्हणटालें देवीक म्हणटालें अशें म्हणटात आमी आमच्या वाड्यार थरयलें सेल्फ हेल्प ग्रुपा करुया का म्हणपाक लागलीं हांवें म्हटलें कितें जातलो म्हाजे कडेन तेंच्यांनी म्हाका कॉन्फिडन्स दिलो बाकीच्यांनी म्हाज्या जावांनी कितें म्हटल्यार हय करुया म्हणपाक म्हणजे करता करता हांव अध्यक्ष जालें आनी तो ग्रूप सांबाळपाक लागलें पयलीं आमी महिला मंडळ केलो महिला मंडळ करता करता आमकां दिसलें कितें सेल्फ हेल्प ग्रुपय करुया दोनूय घेवया स्किमी कितें आसा त्यो आनी दोनूय ग्रूप करता करता म्हाका न्हू म्हाजी दिशा मेळपाक लागली म्हणजे म्हाका एक दिशा नासली घरानूच हांव रांदता वाडटा उश्टें करतालें पूण म्हाका न्हीद पडनासली रातची कित्याक जाणां हांव फक्त रांदता वाडटा आनी उश्टेच काडटा ही जी म्हण आसा ती खरीदार दिसता अशें म्हणटालें पूण जेन्ना हांव महिला मंडळ केलो सेल्फ हेल्प ग्रूप केले आमी बायलां एकट्या येयलीं खंयच्या डिपार्टमेंटाक वचपाक लागले बिचोले वचपाक लागले पणजे वचपाक लागले तेन्ना म्हाका कळ्ळें कितें तरी आसा ह्यो स्किमी आसा कितें आसा बायलां खातीर खूब कितें आसा तें म्हाका आमच्या ग्रुपाक हाडपाक जाय तें म्हाज्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक हाडून आमकां खंय तरी वयर करपाक जाय म्हणजे आमी जे आमकां फक्त आमी सेवींग भरता जाल्यार आमकां आनीक कितें कमोवपाक जाय बिजनेस करपाक जाय जे गव्हर्मेंटाची जी फंडींग स्कीम आसता ती आमी घेवपाक जाय त्यो आमकां कोण हाडून दिवपाक ना आमी जेन्ना वयतली डिपार्टमेंटा कडेन तेन्ना तांकां कळटलें हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक अमकें कितें जाय म्हणून त्या पद्दतीन तो हांव वचपाक लागलो तेन्ना म्हाका हें जालें वड लागली फुडें वयतात एक नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन ही जी आमकां एक स्कीम आहा स्त्री शक्ती म्हणटा ताका गोंयान जेन्ना ती स्किमीर आमकां जेन्ना पंचायतीन आमच्या मिटींग जाली तेन्ना कळ्ळें जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाकच कॉन्टॅक्ट केले आमचो सरपंच आसलो तेणी आनी आमकां आपयलें थंयसर आपयतून हांवूय गेलें तेन्ना मिटिंगेन कितें सांगलें आमकां CRP जाय तुमच्या जर मेणकुऱ्यान काम करपाक जाय जाल्यार हे स्किमीच्या अंडर आमकां काम करपाक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन म्हणून आमकां जाय जाल्यार ते कोण जावं शकता म्हणून 5 नांवां आमची घेतली बायलांची 5 नांवां घेतकूच दिली आनी आमकां सांगलें अमक्या दिसा बिडिओन येया तुमची एग्जाम आसा 4 नांवां ऑलरेडी गेल्ली आसा आनी तांकां 4च जाणां जाय आसली पयलीं म्हाका मॅडमीन सांगलें तुका वेटींग लिस्टार आहा म्हणून सांगलें तुवें जावंक मुश्कील आसा ही जर 4 जाणां भितर बसली एग्जामीक आनी ती तेंचें सिलेक्शन जालें जाल्यार तुका मेळचें ना म्हणून सांगलें हांवें म्हणलें आसो तरी पूण हांव येता करता करता आमची 2च जाणां गेल्लीं मेणकुरच्यान तिसरे हांव 2 जाणां एबसेंट आसलीं पूण म्हाका चान्स मेळ्ळो दीसभर 9 ते 10 पर्यंत आमचें सगळें चल्लें
आनी आमकां 15 दिसांनी येयलें की तुजें सिलेक्शन जालां म्हणून कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन म्हणून. ते जेन्ना म्हाका खुशी जाली, म्हाका कितें तरी म्हाका विजन मेळ्ळें म्हाजें म्हणून. आनी तेन्ना आमकां माया पंचायतीन आमकां ट्रेनींग दवरली. सगळे जे 18 पंचायती आहा ते सगळे CRP काडलेले आसा पळय, तितून आमची पंचायत आसली. तितून आमकां 3 दिसांची ट्रेनींग घेतली. म्हाजे बाय जे आसा, म्हाजे चेडूं ते ल्हान आसले, तिसरेक आसले आनी म्हाका ते वचपाक दिनासले. वचपाक दिना, घरांतलीं म्हणटालीं ते ल्हान आसा तेन्ना तूं तेका सांडून कशें वयतलें अशें म्हटलें. हांव गेलें आनी टिचरीक सांगलें 2 दीस तेका मातशें दवरता हांव म्हणून. आनी तेका 2 दीस म्हाज्या वांगडा व्हेलें हांवें. 2 दीस म्हाज्या वांगडा व्हेले, थंय बसयले, म्हाज्या फाटले सायडीक बसयताले. तेणी तेका वयतना हांव बॉटलीन पाणी, बिस्कीटचो पुडो जो थंयसर आमकां सगळें आसतालें ते तेका हांव दितालें. ते सगळे रावन ते आयकताले आनी कांय मस्ती बी करिनासले. आनी आमी घरा या म्हणनासले. परत सांजचे 5 सुटली काय आमी 7 म्हटल्यार घरा येताले म्हाज्या बरोबर. पूण तेन्ना म्हाका अशें अनुभव येयलो की तूं वयता त्या भुरग्याक घेवन, त्या भुरग्याची वाट लागतली फाल्यां अशें कितें. हांवें म्हणलें कांयच जावचें ना, आतां जर हांवें सोडीत फुडें म्हाका मेळचें ना, भुरगे म्हाजे मोठे जातले. पूण भुरगे शिक्षण घेवन वयतले पूण हांव थंयच रावतलें, हांव घरांतच रावतलें, हांव फुडें वचपाक पावचें ना. म्हणून हांवें तें म्हाजें हें घेतलें आनी हांव गेलें. आनी करता करता आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप हांवें हांगा आमकां पंचायत दिली मेणकुऱ्या, तेन्ना काम करपाक सांगलें. तेन्ना आमकां सांगलें पयलीं सेल्फ हेल्प ग्रूप करा. हांवें करता करता 5 जाले, 10 जाले, करता करता 22 ग्रूप जाले. 22 ग्रूप जाता जाता कम्युनिटी रिसोर्स पर्सनाचें काम म्हाजें बरें जायत गेलें. खंय खंय वळखी जावपाक लागल्यो, खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटाक वचपाक मेळपाक लागलें. BDOन, DRDन, पणजे सगळ्याक आमकां वचपाक मेळ्ळें. जें कितें आसा तें गांवा पर्यंत हाडून दिवपाक जाय. आमकां एक ट्रेनींग जाताली, ती गांवांत मागीर वचून आमकां आमच्या ग्रुपां कडेन काम करपाक जाय. मेन म्हणजे खास आमचें एग्रीकल्चर हांगा हें काम सगळें जे मेंबर आमचे आसात चडशे इनवॉल्व आहा एग्रीकल्चराक. म्हणटकूच हांव अशें करता करता म्हाका 22 ग्रूप जाले. करता करता आमकां हालींच आमकां एक मार्चान आमकां मार्चाचे 1 तारखेक आमचें प्रमोशन जालें. लायलीवूड कॅडर म्हणून आमकां सिलेक्शन जालें. म्हाका मेणकुऱ्या आनी साळगांव पंचायत दिली. थंय म्हाजे 2 आसा विवो आनी हांगा 2 आहा, आदर्श आनी निरंजन. थंय वैभवी आनी भुमिका 4 विवोचेर रावता हांव काम करता. ज्या विवोन कितले ग्रूप आहा तितल्या ग्रुपांचेर आमकां काम करपाक जाय. लायलीवूड कॅडर म्हणून काम करता. जर आपलो ग्रूप जेन्ना आपूण काम करता तेजो प्लॅन जर करीत सारको वेवस्थीत टायम टेबल जर काडीत शेड्युला प्रमाणे जाल्यार वेवस्थीत काम करपाक कांयच जायना. आमकां जेन्ना ट्रेनींग आसता तेन्ना मेन म्हणजे 4 उठचें पडटा. ह्या भुरग्यांचे सगळे च्या पाणी हे सगळे चपाती हे सगळे करचें पडटा. जेन्ना आमी फर्स्ट जॉयन जाली तेन्ना CRP म्हणून तेन्ना आमकां सगळें इमर्शनाक घातली. म्हाका घातले कळण्या घातले अदोडा मार्ग थंयसर 6 दिसाची ती ट्रेनींग आसली. थंय आमकां शिकयलें गेलें जे कशें ग्रूप करपाचे. बरे भाशेन ट्रेनींग जाली आनी हांव इतपर्यंत काम पावलें. तें करता करता म्हाजो संवसारय सांबाळटा कोवीड टायम येयलो. जेन्ना कोवीड टायम येयलो तेन्ना सुद्दां आमकां हे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ते आमकां हे जाले बेनिफीट जाले तेजे. म्हणून आमी चिंतले एग्रीकल्चराचेर फोकस करपाचें. हांव आत्मा टिमीन एग्रीकल्चर जर्नल आमचें बिचोलीम आसा थंयसर हांव फार्मर फ्रेंड म्हणून त्याच बरोबर काम करता तेंच्या वांगडा फार्मर फ्रेंड म्हणून. पूण तें काम करता करता सुद्दां म्हाका एग्रीकल्चरान हांव इनवॉल्व जावपाक लागलें. ज्यो तेंच्यो स्किमी आसा त्यो ग्रुपा बरें हाडप, ज्यो सबसिडी आसता, ज्यो आतां हांव सॅपलिंग काडटा हें सगळें हांव तेंच्या थ्रू शिकलां. आत्मा थ्रू शिकलां. आतां हांव सॅपलिंग हें करता, आबोलेचे प्लान हें करता. फाटल्या म्हयन्यान हांवें 1000 सॅपलिंग हांवें आबोलेचे हांवें विकल्या, सेल केला हांवें. पूण ते कित्याक लागून सेल केला, आतां म्हाजो मिस्टर कामाक ना, हॉटेल बंद जालें. पूण आमी ताका म्हटलें तूं म्हाका हेल्प कर, हांव तुका हेल्प करता. हितूनसून तूं एग्रीकल्चर कर, हांव लायलीवूड कॅडर म्हणून काम करता. तेन्ना फार्मर फ्रेंड म्हणून तेंच्या वांगडा आसा. म्हणून हें जें कितें आसा भितर म्हाकाय हें जाता. हांव वर्मी कंपोस्ट त्याच बरोबर वर्मी कंपोस्ट बेड जेन्ना म्हाका आमी नर्सरी घातलेली दोगांनी मेळून. जेन्ना नर्सरी घातली तेन्ना म्हाका कोकोपीट गांडूळ खत हेची गरज पडटाली. तेन्ना हांवें म्हाजो बिझनेस सेटअप केलो म्हणजे जो गांडूळ खत. हांव कितें करता म्हाजो बिझनेस म्हणजे म्हाजो बिझनेस न्हू, आमकां दुसऱ्यांक ग्रुपाक मोटिवेट करता. तेंचे जो वर्मी कंपोज आहा ते हांव घेता आनी हांव सेल करता. स्टार्टींग हांवें पयलीं एक बेड घातलें व्हडलें आमच्या हांगा घातलें. तें बेड घालून थंयसर गांडूळ खत काडलें आनी गांडूळ खत काडलें आनी सेल केलो. आतां करता करता जेन्ना हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन हांव कॅडर म्हणून काम करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक मोटिवेट करपाक जाय. ते हांवें साळान एक आमचो गवनाळेश्वर ग्रूप आहा तांकां हांवें डेमो दिवन आत्माच्या हेजे सबसिडीचेर तांकां बेड दिवन आमी तेजो बिझनेस चालू आहा. ते म्हाका जर सेल येयलो जाल्यार हांव ताका सेल दिता. कित्याक सेल दिता जाल्यार आमी ताका फुडें सरपाक हें काडलां म्हणटकूच ताका मार्केटींग ना. मार्केटींग हरशीं आमचेच कडेन आसता पूण मार्केटींग आमी कशें करपाक जाय हें तांकां हांव मोटिवेट करता. म्हणटकूच म्हाजो कोकोपीटाचो बिझनेस आहा, गांडूळ खताचो बिझनेस आहा. दुसरें हांव माणगांव वचून हांवें वॅलिडेशनाची ट्रेनींग घेतल्या, मास्टर ट्रेनर म्हणून हांव मँगोचें वॅलिडेशन ती घेतल्या. पूण हांवें वाळपय सत्तरीन एक ट्रेनींग दिल्या जर्नलान एग्रीकल्चर ऑफिसान. 50 मेंबर आसले आनी तांकां वॅलिडेशन कशें करप, जाम पल्प कसो काडप,
पोळी कशी करप, मावा कसो करप, आमरस कशें करप, सरबत कशें करप, हेजी तांकां हांवें ट्रेनींग दिल्ली आसा. परत हांवें लाटंबरचें एक ट्रेनींग घेतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक. दुसरें हांवें आमच्या हांगा मेणकुऱ्यानूय सुद्दां एक घेतलेली आसा. आनी अश्यो हांवें मँगो वॅलिडेशनाची ट्रेनींग दिता. तेंच करता करता म्हाज्या मायंडान फिट जालें मिक्स फ्रूट जो आहा पळय जाम, तेजेरय म्हाका एक आवड जाली, कित्याक तो कसो जाम करपाक जाय. खरें म्हटल्यार आमी जेन्ना घरान करून खाता तेन्ना सगळ्यांक खावपाक मेळटा. आमी येदीशी बॉटल हाडटा जामाची, कितली म्हारग आसता ती, पूण जेन्ना आमी जाम विकते हाडटा तेन्ना भुरग्याक सांगता कमी खा, पावोंक जाय, फाल्यां जाय तुका चपाती वांगडा, दुसऱ्या भयणीक पावोंक जाय अशें म्हणटा. पूण जेन्ना आमी घरान फ्रुट्स हाडून करता तेन्ना आमी ते फ्रुट्स बरे धुता, गरम पाणयान बरे सगळे वेवस्थीत धुता, भायर कितें कितें लागलेलें आसता तें धुता आनी बरो जाम करता, पल्प काडटा आनी जाम करता. तो आमकां पोटभर सगळ्या फॅमिलीक खावपाक मेळटा. ही एक फायदो आसा, बेनिफीट आसा. आमी जास्त अशे लोक भायले खावपाक पळयता, पूण भायले खावच्या पेक्षा आपूण जेन्ना घरान खाता करून हे जे फूड्स आसा जावं कितें वॅलिडेशन आपूण करूं शकता ते आमी एक घरान खावंक मेळटा. आनी आपलो बिझनसय आपूण जाम जर कोणाक बरो लागलो जाल्यार विवोचे मिटींगे वयता तो हेलो तांकां दिवपाक मेळटा. आनी दुसरें म्हटल्यार रोजाची सॅपलींग आसा. हांव कोणाची नर्सरीन जर समज सॅपलींग आसा जाल्यार ताका सेल जावंक ना जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करता आनी आमची सॅपलींग आसा हांव स्टेटस घालता, ग्रुपार घालता आनी तांकांय बेनिफीट आनी तांकां हेल्प जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार आमकां एक DRDंतल्यान एक चान्स मेळ्ळो फूड कोर्टार वचपाक. 2019 हांव सारस मेला फूड कोर्ट आजीविका मिशन जे कुटुंबश्रीचे आहा ताका हांव पार्टिसिपेट जालें. थंयसरूय आमकां एवॉर्ड मेळिल्लो आसलो. आनी हांवें ते दीस म्हाका परत आमकां 2020 हांवें बॉम्बे महालक्ष्मी सारसाक हांवें पार्टिसिपेट केलें, फूड कोर्ट केलो, 2 फूड कोर्ट प्लस तिसरो फूड कोर्ट हांवें 2022 दिल्ली केलो. आनी आतां चवथो हालीं एप्रिलान हांवें केरला कोलम सारस फूड कोर्ट केलो. तितून सुद्दां म्हाका कळ्ळें स्टॉल कसो हें करप, मार्केट हे आपल्या स्टॉलाचेर आपलो सेल कसो करप, जो प्रोडक्ट आसा जो कितें आमी केला तो डिस्प्ले कसो करप हें आमकां कळ्ळें. कस्टमर कॅचअप करून कशें घेवप आनी कस्टमराची हें कितें तें आमी जाणून घेवपाक हें म्हाका सगळें तितून तो फूड कोर्ट कळ्ळें. जेन्ना आमी 3 कडेन गेले दिल्ली इंडिया गेटीक तेन्ना 19 गेले पळय तेन्ना आमकां खूब तरेचो खूब सेल जालो भरपूर. बॉम्बे महालक्ष्मीकय खूब जालो. परत 2022 गेले आमी हितून दिल्ली गेले आजीविका मिशन कुटुंबश्री, थंयसरूय म्हाका भरपूर सेल जालो. जेन्ना केरला गेले तेन्ना केरला आमचे फिश केरलाय फिश आहा म्हणटा आमच्या गोवनाच्या जेवणाक चड तेंचो भर ना आनी आमचे चडशे गोंयांतले लोकय ना थंय. म्हणटकूच आमकां पयल्या दिसात कळ्ळें जेन्ना आमी कावंटर लायलो फीश करी जे गोवन जे कितें आतिक्य केलें आमकां कळ्ळें आमचें कमी आमकां सेल जालो. पूण दिल्ली बॉम्बे अशें गेले तेन्ना आमकां हें जावंक नासलें. पूण आमचो हल्लो तेन्ना आमकां कळ्ळें आनीक 10 दीस आमचे कशें काडपाक जाय, तेन्ना आमी मॉडिफाय कशें करपाक जाय हें आमी जाणून घेतलें. आनी म्हाका आतां खंयूय फूड कोर्टार चड म्हटल्यार हांव जाल्यार एनी टायम वचपाक रेडी आसा. कित्याक फूड कोर्ट खरेंच बरें आसता, मजा आसता, एन्जॉय करपाक मेळटा, नॉलेज मेळटा, शिकपाक मेळटा. हे आमकां जो चान्स मेळ्ळो 4 कडेन तो DRD आमचें ऑफिस आहा तितूंतल्यान म्हाका मेळ्ळो नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन. आनी त्या मिशनाचो हांव इतपर्यंत आयज हांगा पावला. दुसरे आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेंच्या कडल्यान हांव इतपर्यंत शिकून म्हाका पावला. पूण तशें नसता की घरान आमकां कामां सगळ्याक आसता. टायम कसो मॅनेज करप आनी कशें भायर पडप हें आमी पळोवपाक जाय. म्हाका आयज वर्मी कंपोजाचे फाटल्या आमकां गेल्या नोव्हेंबरान म्हाका वर्मी कंपोज बरे तरेन हांव हें करता, सेल करता, जास्त प्रोड्यूस करून बरें सेल केला म्हणून म्हाका एक CMA कडल्यान मेळ्ळो एवॉर्ड मेळिल्लो आसा. दुसरें म्हाका दिल्ली गेले तेन्ना 2022 म्हाका मेळिल्लो आसा. जेन्ना आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपां कडेन वयता जेन्ना एक बायल खंय तरी सकयल आसा तर तिका कशी वयर व्हरपाक जाय तें जर तिका आमी व्हरपाचो पळयता ऑटोमॅटिकच जेन्ना हांव आयज तेजें बरें करता तेन्नाच म्हाज्या फाटल्यान ऑटोमॅटीक बरें जाता. ज्या सगळो दृश्टीकोन आहा तो पयशांचेर फोकस करून आमी केन्नाच काम करपाक जायना. मोटिवेट करून ताका बिझनेस कसो हें करपाक हेजेर हांवें फोकस करून हांव इतपर्यंत पावलां. आमी सगळ्याच गोश्टी आपल्या मना सारक्यो जायना पूण थोड्यो गोश्टी आमकां एडजस्ट करून घेवचे पडटा. आमकां लायव्हलीहूड कॅडराक 2018 आमकां लायव्हलीहूड कॅडराची आमकां ट्रेनींग आसली ह्याच हितूनसून ह्या स्किमीसून नॅशनल लायव्हलीहूड मिशनांतल्यान. आनी आमकां सांगलें तुमी घरा वचपाक जायना, रेजिडेन्शियल ट्रेनींग सांगली 35 days आमी ट्रेनींग घेतली. पूण कशें जातालें भुरगे स्कुलाक वयताले
पूण तेन्ना हांव तें शिक्षण घेतलें पूण आयज म्हाका तेजो खूब शिक्षणाचो फायदो जालो. आमी इनकम हांवें चिंतूंक ना म्हाका कितलें ट्रॅव्हलिंग मेळ्ळें म्हाका कितें मेळ्ळें, पूण तें चिंतलेलें जाल्यार आयज म्हाका नॉलेजय मेळची नासली, हांव हांगाच उरतलें आसलें. आमचो खंयूय प्रोग्राम आसूं जाल्यार म्हाका जाल्यार हांव सगळ्यांक सांगता, जाल्यार ती एक ग्रुपार असो घातले जाल्यार म्हणटा फोन करून विचारता म्हाका परत सांग हां प्रोग्राम आहा जाल्यार. हेच आमकां खुबशे पुरो आसता. म्हाजी 2 भुरगीं पंकज परब आनी संचिता परब. म्हाजे आयज 11वेक भुरगें आसा, चेडूं म्हाजें संचिता परब आनी चेडो म्हाजो हालींच मंडे ट्रेनींग जॉयन जाल्लो आसा वाळपय. आनी ताका आपलो देवान आपलो आशिर्वाद दिवचो. जेन्ना आमी ताका सांगलो हांवें भुरग्याक म्हाज्या, जेन्ना वायट मार्गान वयशीत जाल्यार तूं फुडें फुडें वचत रावतलो, बरो मार्ग सोड हें करून चल. पयशाचे दृश्टीकोन केन्नाच चिंतपाक जायना. पयशे ना थंय आमी पांय घालता तेन्ना खरें, पयशे आसा थंयसर कोणय पांय घालीत, पयशे ना थंयसर पांय घालून आमी कशें काम करपाक जाय हें आमी पळोवपाक जाय.